नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे प्रुडंट मिडियाच्या ह्या खाशेली कार्यावळीन. मनोहर भाई पर्रीकर एक अशें व्यक्तिमत्व जेंची छाप फक्त गोंयाचेर न्हू जाल्यार आमचो जो देश फूल भारत वर्षाचेर कायम अशी उरतली. आयज तेंची पयली पुण्यतिथी ह्या निमतान आज तेंच्यो काही यादी तेंचेर आमी उजवाडो घालपाक आमी आज हांगा आयल्यात. आमच्या बरोबर आसात तांचे सुपूत उत्पल पर्रीकर. नमस्कार, स्वागत तुमचें. पर्रीकर हे नांवानूच जें आसा, म्हणजे पर्रीकर म्हणलें की एक आंगान स्फूर्ती येता, एक तेज येता, ताका म्हणटा हावज द जोश जाका म्हणलें. एज अ फादर जाका म्हणटा आज जेन्ना आमी पुण्यतिथीक जे आमी तुमकां भेटोंक आयल्या तेज्यो ज्यो याद्यो तेंच्यो आसा तुमकां रिलेटेड किंवा तुमकां तेजेर एक उजाळो घालपाक, जाल्यार एज अ फादर म्हणजे ते कशें आसलें? सो आज त्यांची पहिली पुण्यतिथी. हे सकाळच्यान इतले मेसेजीस आनी वॉट्सॅपारूय फेसबुकार येता की तांच्यो यादी परत एकदा सदांच येताल्यो. प्रत्येक क्षण कितें काम करतना तांची याद येता. पण आज एक चडूच लोकांचे मेसेजीस पळोवन मनान चड आयल्यो. तशें ल्हानपणान म्हजे अभ्यास आनी अश्यो ज्यो डेली एक्टिविटीज आसताल्यो, एस्पेशली जे जेन्ना पॉलिटिक्सान गेले, इनवॉल्व जाले आनी तशें तांचो तातूंत चड टायम वचपाक लागलो, वेळ वचपाक लागली, तेन्ना चडश्यो डेली एक्टिविटी म्हजी आईच पळयताली. अभ्यास म्हणजे हांव ल्हानपणान मार सुद्दां आई कडल्यानूच खातालो शिक्षणाच्या हातूंत. तांचें फक्त इंटरवेन्शन अशें केन्नाय क्वचीत आसतालें आनी त्या कितें हांवें कमी मार्क्स घेतले जाल्यार त्या खातीर नासतालें, ते फक्त फुडें सारकें कर अशें इतलेंच तांचें धाकटें. एज अ फादर कशें आसता पळय, नॉर्मली कशें आसता, आवय सगळें पळयता, पण देग जो आसता बापायचो जो देग म्हणटा तो आशिल्लो, पण तो विथ व्हेरी मिनिमम इंटरवेन्शन. तांकां वेळ नाशिल्लो, पण केन्ना चुकून एकदां तांणी कितें सांगलें की तें आमकां आमचे कडल्यान कितें अपेक्षीत आसा हें सहज कळटालें. तो एक मिस जातालो काय कितें? म्हणजे बापायचें जें प्रेम आसता ऑब्वियसली सारकें बिजी मनीस ते, सो तें अशें जातालें केन्ना की पप्पा टायम आमकां मेळना किंवा समहाव आमी ल्हानपणांतल्यान ताची संवय पडली म्हणा किंवा कितें म्हणा, त्या हातूंतल्यानूच आमी व्हडले जाल्या. सो आनी तांच्यामुळे म्हाका जे आयुश्यान एक्सपिरियन्स मेळ्ळा, सो परत चान्स मेळ्ळा सुद्दां हांव तो चेंज करचो ना. सो एक युनीक एक्सपिरियन्स आयुश्यान मेळ्ळा. अशी कितें गोश्ट, अश्यो कसल्यो गोश्टी आहा म्हणजे जे मोमेंट आसा जे तुमकां परत परत याद उरतले, म्हणजे जे तुमी विसरूं शकना अशें? ना, मोमेंट एक आसा तसो याद येता तसो हांव जेन्ना अमेरिकेक पयल्या फावटी म्हणजे शिकपाक गेलो तेन्ना ते निखटे मुख्यमंत्री जाल्ले आनी हांव अमेरिकेक वता म्हजें BE इंजिनियरींग हांगा सोंपून 10 दिसांनीच अमेरिकेक वचपाचो टिकेट काडिल्ली फुडले मास्टर्स करपाक. आनी त्या 10 दिसूच मेळटा म्हणून तांणी म्हाका दिल्ली आपयलो आपल्या बरोबर, म्हणजे काही सहवास बरोबर मेळटलो. सो आमचो फॅमिली टायम आसता तो खंय असो प्लॅन जातालो सदांच, कितें तरी तांच्या कामानूच खंय तरी बरोबर यो, दॅट इज द फॅमिली टायम वी कूड स्पेंड. आनी दिल्ली आपयलो, तांकां प्रायम मिनिस्टर वाजपेयी आशिल्ले, तांच्या बरोबर मिटींग आशिल्ली, गोंयच्यो खूब कितें इश्यूज आशिल्ले. सो हांव बरोबर गेलो आनी हांव भायर बशिल्लो 7 रेस कोर्स, आतां लोक कल्याण मार्ग, आनी हांव भायर बशिल्लो. तांची मिटींग जाली थंय. मे बी बाबान म्हटलें आसतलें PMक की मेरे बेटे आये वो बाहर बेटे वो अमेरिका जा रे. तो म्हाका भितर आपोवन घेतलो आनी भितर आपोवन घेतलकच हांव वाजपेयीक नमस्कार केलो आनी वाजपेयीन अशें फाटीर म्हज्या थापट मारलें आनी म्हणपा लागलो, हाँ पढ़ाई करने जा रहे हो बहुत अच्छा बढ़िया, लेकिन वापस जरूर आना म्हणपा लागलो. शिकून परत इंडियेक यो. आनी तेच एअरपोर्टार मागीर मुंबयच्यान वतना तेय ताणें म्हज्या तकलेक घातलो आनी म्हणपा लागलो की तूं शिकून जातकच इंडियेक येवंक जाय म्हणून. इंडियेक येवंक जाय म्हणजे कितें पॉलिटिक्सान अशें कितें? ना ना ना, इंडियेक पॉलिटिक्स न्हय. इंडियेक तांचें सदांच आशिल्लें की आमी ज्या राष्ट्रान व्हडले जाता आनी त्या राष्ट्रा खातीर हांवें शिक्षण घेतलें हांगा गोंयान. हांगा गोंयान चडशें शिक्षण भारत देशान सबसिडायज आसता बाय गव्हर्मेंट. सो कितेंय खंय भायर वचून शिकलो, कितें एक्सपिरियन्स घेतलो, तो शेवटी
इम्प्लिमेंट करपाक आपल्या देशान करचो, देशाचो फायदो करून तातूंत जातलो असो हेतू आशिल्लो. आनी ही शिकवण आमकां पयलींच्यान आशिल्ली. सो परत भायर सेटल न जाता परत येवप हे सुद्दां संस्कार आनी हातूंतल्यानूच कायंड ऑफ इट वॉज अपेक्षीत. संस्कारा वयल्यान म्हाका एक विचारूंक दिसता, भाईची एक हें आसली, एक इमेज अशी आसली की भाईन आपले कलिग्स, मिनिस्टर्स आसूं किंवा MLAs आसूं, मागीर सादारण वर्कर आसूं, पार्टी वर्कर आसूं, मागीर रिपोर्टर आसूं, आमची मिडिया आसूं, कोणाकूच सोडूना, म्हणजे डायरेक्ट तापोवन काडप. अशें घरान जातालें काय? म्हणजे आमच्याच खातीर अशें आसलें काय तुमकांय तशें आसलेलें? ना, आमकां तितलें जावंक ना. मे बी तांचो टायम सगळो कलिग्स किंवा तुमी रिपोर्टर्स यूज करताले, मे बी तुमकां जातालें, आमकां टायमूच मेळनाशिल्लो. पण तांचें तापोवप वेगळें आशिल्लें. तांचें तापोवप त्या क्षणाक आसलें तरी सुद्दां रोखडोच त्याच व्यक्तीक, त्याच कोणाक कार्यकर्त्याक किंवा त्याच कलिगाक रोखडोच 15 मिनटांनी अर्दवरान फोन वतलो, हांव फाल्यां च्या मारपाक येता म्हणून बरोबर. सो इट वॉज नेवर विथ मालाफायड इंटेंशन नाशिल्लें. इट वॉज नेवर शोईंग दॅट आपूण ह्या पोस्टार आसा, तूं त्या पोस्टार आसा, अशें केन्ना नाशिल्लें. ते त्या क्षणाक कितें थिंकींग तें कळूंक ना, त्या मोमेंटाक जालें, पण रोखडेंच ते पॅचअप वयर जातालें. हे खूब जाणांनी तांकां ज्यांनी इमिटेट करपाक ट्राय केली तांणी तो पयलोच भाग पळयलो आनी दुसरो भाग पळोवंक ना, वीच वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन पॉलिटिक्स. सो ते तांचें तशें आशिल्लें. सो इट वॉज नेवर मालाफायड. सो म्हाका दिसता खुबशे जाण मेळ्ळा भाई आमचेर तापलो म्हणपी, ते म्हणपाक तांकां तितलोच भाईचो फोन येयल्यार तितलेंच तांकां आवडटालें आनी ते रोखडेच सगळें विसरून वताले. तशें तुमी म्हणलें कोणी ट्राय करतात तांचे अशें हें करपाक, जाल्यार आयचें जें पॉलिटिक्स आसा, आयची BJPचें जें शासन चालू आहा तेजे भितर आनी पयलीं जे भाईच्या काळांतले हातूंत कितें फरक जाला कसो दिसता तुमकां? म्हाका दिसना हो विशय हांवें उलोवन दाखोवंक जाय. हे आमकां शेवटी लोक डेमोक्रेसी आसा आनी त्याचेर कितें डिसिजन लोकांनी दिवपाचें आसता. पार्टेचें म्हटल्यार पार्टेच्या कार्यकर्त्यांनी दिवचें आसता. म्हाका फक्त भितरल्यान तळमळ इतलीच आसतली की पार्टी 30 वर्सां इतली कार्यकर्त्यांनी भाईचो हातून सपोर्टान म्हणजे तांकां सपोर्ट दिवन इतली वयर काडली, ती अशीच वयर उरची आनी व्हडली जावची. पण हांवें ताचेर आतां कॉमेंट करप विल नॉट बी फेअर. पण तांची लेगसी जी आसली, पर्रीकर लेगसी जी आसली BJPन, आमी अशें म्हणूं शकता डायरेक्ट की इट वॉज पर्रीकर्स BJP. ताजे भितर म्हणजे ती जी लेगसी आहा ती स्ट्रिक्टनस किंवा जे जे स्ट्रिंजंट हें आसलेलें सिस्टम आसली ती अजून तशी आसा अशी दिसता तुमकां? ना, ते हांवें जज करपाची गरज ना. हांव डायरेक्ट काय भितर सद्या ना इनवॉल्ड. सो मी पासींग कॉमेंट ऑन दॅट वील बी अनफेअर टू पीपल हू आर रनिंग द BJP रायट नाव. तांणी 2 वर्सां तांकां मेळ्ळ्या ती परफॉर्म करून पीपल वील जज. आनी म्हजी होप आसा की वॉट एवर स्टेप्स टेकन पार्टी व्हडली जातली आनी पार्टी व्हड उरतली. इतलेंच हांव उप्पल केन्ना एक्टिव्ह पॉलिटिक्सान येता? म्हणजे आतां उप्पल असो भायर बसूनच उलयतलो काय? म्हाका दिसना ह्या शोचेर हांव तें सांगतलो. काही गजाली डायरेक्ट सांगपाच्यो नासता, त्यो खुबश्यो गजाली लोकांक कळच्यो आसता, त्यो रायट टायमार कळटले लोकांक. अशें काही म्हणजे कशें आसता, म्हजो बापूय आनी हांव आमची जी रिलेशन आसता केन्ना फ्रेंडली रिलेशन आसता किंवा केन्ना चेंजींग म्हणजे एवर चेंजींग अशें आसतात. पण अश्यो गोश्टी केन्नाय आहा की तुवें तांचें आयकुना त्या क्षणाक आनी आज तुमकां दिसता की यू शूड से सॉरी, अश्यो गोश्टी कितें आसा की लायफान? आमच्या हातून तशें जनरली जावंक ना. कित्याक बेसिकली तांकां कितें अपेक्षीत आशिल्लें हें आमकां भितरल्यान कळून आसतलें. सो आमी खंयचेच इवन एस्पेशली तांच्या हातून ते देशाचे 3rd मोस्ट पावरफूल पोस्टार पावले. पण एकूयदां तांच्या पुतांनी हांव किंवा म्हजो भाव हांची कसलीच कंप्लेंट तुमी आयकून आसतली की ताणें खंय तरी आय पुल्ड माय रँक ऑन सम ऑफिसर ऑर पुल्ड माय वेट थ्रू माय वेट अरावंड. आमी मुद्दाम पयस राविल्ले. इफ वी वॉन्टेड वी कूड हॅव थ्रोन अवर वेट अरावंड वेन ही वॉज रक्षा मंत्री ऑर चीफ मिनिस्टर. आमी तें मुद्दाम करूंक ना आनी ताच्या खातीर आय थिंक ही डिडंट हॅड एनी कंप्लेंट्स. पण अशें करपाक म्हणजे तुमकां अशें दिसलें की दिसना की ही शूड हॅव लायक प्रमोटेड यू ऑल यू ऑर देन इट वील बी अ डायनेस्टीक पॉलिटिक्स. नाही, हांव एक्झॅक्टली तशें म्हणटा. प्रमोटींग म्हणजे नॉट डिरेक्टली प्रमोटींग म्हणजे खंय तरी
पयलूच मातशें एक्सपोज करपा आसलेलें तुका सांगता हांव पॉलिटिक्सान इंट्रस्ट घेतलो किंवा पॉलिटिक्स म्हणजे राजकारणान आमकां सदांच इंट्रस्ट आशिल्लो इन अ वे आमच्या घरान राजकारण ल्हानपणांतल्यान डिस्कस जाता आनी वी आर पॉलिटिकली अवेर फॅमिली म्हणपाक येता पण एक्टीव हांव घेतलो हे हांवें तांकां केन्नाच कळपाक दिवंक ना. अच्छा सो आज तांकां खबर नासलेलें की ते गेल्योकूच हांव हो इंट्रस्ट दाखयतलो आनी कितें करपाक पळयतलो. सो तेन्ना तें आसतना हांवें कितें म्हाका प्रमोट करप हें तेंय करपाचें न्हय आनी हांवूय अपेक्षा तशी केन्नाच दवरचो ना. डायनींग टेबल टॉक्स जेका म्हणटा आमी म्हणजे डायनींग टेबल टॉक्स पॉलिटिक्स आमी सदांच ब्रेकफास्ट पासून डिनर Okay. पॉलिटिक्स हो आवडटो विशय आशिल्लो. तशें खूब टॅक्नॉलॉजीचेरूय उलोवप जातालें. लायक म्हाका याद आसा ते रक्षा मंत्री आयलेकूच पयलो एरो इंडिया शो बेंगलोर जाल्लो. सो तांणी म्हाका टॅक्नॉलॉजी खूब आवड आसा एस्पेशली एविएशन. सो तांणी म्हाका सांगलें तूं थंय यो म्हणून. थंय आयलेकूच आमी जे DRDO ADA आनी HALचे जे तांचे हे आशिल्ले डिस्प्लेज तातूंत प्रत्येक खंयचे GTR कावेरी इंजिनाचे खूब टॅक्निकल डिस्कशन करून मागीर थंयचे सायंटिस्ट सुद्दां शॉकाद जाले की हे बापूय आनी पूत हांगा येवन फक्त टॅक्निकल खऱ्याचो बायपास रेशो कित्याचे कितले प्रेशर भितर जाता PSI सगळे इंजिनाचे टेक्निकल खंयचे हाचे तोफेचे टॅक्निकल विशय आमी आमच्या आवडी प्रमाणे एकामेका कडेन डिस्कस करून जाले. सो केन्ना तुमी हिंट दिवना की बाबा म्हाकाय येवपाक कशें दिसता ना थंय हांव करपाचो न्हय दॅट वूड हॅव बीन रॉंग आनी म्हजे कडल्यान तांची अपेक्षा नासलेली की हांव तांकां हिंट दितलो. रक्षा मंत्री जेन्ना ते रक्षा मंत्रीचो जो काळ आसलो म्हणून ते खूब जाण डायनेस्टीक हाचेर उलयतात. ते डायनेस्टीक हे हांव एक्चुली अपवाद नासपाचो देशभर सुद्दां न्हय गोंयानूय न्हय त्या इलेक्शनाकूच अपवाद नासपाचो. पण तो डायनेस्टीक जावपाचें न्हय कित्याक तांणी म्हाका केन्नाच प्रमोट करूंक ना. तांकां खबर सुद्दां ना की हांव हातूंत इंट्रस्ट दाखयतलो. रक्षा मंत्रीचो जो काळ आसलो त्या काळांतले म्हणजे गोंयान जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसताले किंवा एंड ऑफ द डे घरा आसताले तो जो डिस्टन्स आसलो हाव वॉज इट? वेल तें एक मातशें डिफिकल्ट जालें कित्याक तेन्नाच म्हजो पूत जल्माक आयिल्लो. 6 ऑक्टोबराक तो जाला आनी 6 नोव्हेंबराक एक्झॅक्ट एका म्हयन्यान आमकां रक्षा मंत्री जातलो हे ऑफिशियली कळ्ळें. ऑफकोर्स पोर्टफोलियो बी मागीर आयलो पण तांकां एक स्पेसिफीक कारणां खातीर PM दिल्ली व्हरतालो आनी तो रक्षा मंत्रालय चुकून तांकां दिवपाक सोदतालो बिकॉज ऑफ हीज इंटिग्रिटी एंड ऑनेस्टी. लायक गोंयाक कांय अशी ताकद ना पॉलिटिकल देशान 2च MP लोकसभेक 1 MP राज्यसभेक की गोवा कॅन लॉबी ऑर गोवा कॅन थ्रो इट्स पॉलिटिकल वेट अरावंड. तांणी एक स्पेसिफीक प्रायम मिनिस्टरान एका स्पेसिफीक रिजना खातीर की रक्षा मंत्रालय जाग्यार घालूंक जाय बिकॉज मिलिटरी ऑप्शन वापरप हे ह्या गव्हर्मेंटाचें एक विशिश्ट आसा गरज पडल्या. सो ताच्या खातीर मिलिटरी जाग्यार आसची पडटली वीथ ऑल द सुसज्ज आसची पडटली. सो तांकां एका स्पेसिफीक कारणां खातीर व्हेल्ले. सो ताच्या पांय गुण बरो मिन्स एका म्हयन्यान एक्झॅक्ट तांकां थंय वचचें पडलें तशें जाल्लें. पण मागीर तो भुरगो म्हजो चलो व्हडलो आसतना तांकां कांयच अशें पळोवपाक मेळूंक ना. फर्स्ट स्टेप्स किंवा फर्स्ट उलयता ते मिस जाले. सो पर्सनली तो एक मातशें नुकसान आशिल्लें तें फॅमिलीक. नातरांचेर आयलें तुमचे नातरांक म्हणजे कशें आसलें तें म्हणजे अनफॉर्च्युनेटली म्हजो ल्हान भाव आसा ताचो चलो खूब ल्हान आशिल्लो ते गेले तेन्ना. सो ताका तितलो इंटरेक्शन करपाक मेळूंक ना. पण म्हज्या चल्या कडेन एक्स्पेशली आजारी आसतना घरा आसताले तेन्ना खूब इंटरेक्शन जातालें. शाळेंतल्यान कितें अभ्यास केलो कितें होमवर्क केलो तशें खूब इंटरेक्शन. आजोबा कशें म्हणटा? आजोबा तो बाबाजो म्हणटालो ताका बाबा आजो. हांव बाबा म्हणटा सो ते बाबा आजो म्हणटालो आनी तें इंटरेक्शन खूब जातालें. आनी ते ताचो अभ्यासान मार्क्स पडले मरे आनी अशें सगळें डिस्कशन तांचें डिस्कशन म्हणजे कशें आसतालें अशें भुरगेपणा कशें? हय भुरगेपणा हय म्हणजे चड लांब नासतालें पण एक शॉर्ट 5-1 मिनटां डिस्कशन एवरी डे. आज कितें शिकलो रे मागीर तो आपले शब्द कितें शिकलो ते सांगप तशें भुरगेपणाचें. रक्षा मंत्री म्हणजे अशें उलयता सर्जिकल स्ट्रायक हो जो एक टप्पो जो आहा म्हणजे गाजलेलो आनी उरतलो कायम असो तेन्ना म्हणजे त्या विशया बद्दल म्हणजे मागीर उलोवप वेगळी गोश्ट पण पयलीं अशें उलोवप जातालें काय कितें अशें ना. पण तांचें कितें करपाचो इंटेंट आसा हें पयलीं म्हाका कळिल्लें. मागीर तांची लँग्वेजूय जी आशिल्ली की आमी इतलीं वर्सां फक्त पाकिस्तान कितें करता तें आयकून घेता. आमचे कितले लोक मेल्या
म्हणजे पीस इज गूड बट पीस विदाउट जस्टीस हॅज नो मिनींग कळ्ळें. आनी इतले हजारांनी लोक आमचे सिटिजन्स मारलेले आसा पाकिस्तानाक, तांकां जस्टीस दिल्या काय? आनी गव्हर्मेंटाचें तें पयलीं काम आसता. सो ते कितें तरी करतले, एक टायप ऑफ एक्शन चेंज जातली एंड इट वील बी अ डिफरंट गेम हें खबर आशिल्लें म्हाका. आनी तेन्ना म्यानमाराक पयलीं जालो तेन्ना हांव पुण्याक गेल्लो, तांणीच आपयलेलें. आमी खंय आनी एका फंक्शनाक वचपाचें आशिल्लें, पण तें कॅन्सल करून फूल दीस ते रेस्टलेस आशिल्ले, रातचे रेस्टलेस आशिल्ले. सकाळीं म्हाका म्हणपाक लागले आपूण परतो वता, कितें तरी आयलां. म्हाका अंदाज आयलो की हे कितें तरी करता म्हणून. आय डिडंट न्यू, ही डिडंट टेल मी, ही इज नॉट सपोज टू टेल मी. आय केम टू गोवा. हांव फॅक्ट्रीन आसतना म्हाका फोन आयलो, घरा वच आनी न्यूज लाय म्हणपाक लागलो. अच्छा. आनी म्हाकाय ताचोच हे कळ्ळें की घरा वच आनी न्यूज लावन बस म्हणटा म्हणजे आनी कितें केलां. दे हॅव गॉन अक्रॉस ऑर डन समथींग. सो हांव बेगीन बेगीन घरा येवन न्यूज लायली आनी रोखडेंच फ्लॅश जालें की दे हॅव डन अ स्ट्रायक ऑन टेररिस्ट. पोस्ट सर्जिकल स्ट्रायक म्हणजे मागीर येवन अशें तुमी डिस्कशन केलें काय? म्हणजे ते हांगा जेन्ना परत आयले तेन्ना तो काळ जो आसलो तातूंत असले म्हणजे दिल्लीचे ते म्हणजे दिल्लीच्या लायफा बद्दल किंवा सर्जिकल स्ट्रायका बद्दल तुमचें डिस्कशन जातालें काय? ना, दिल्लीचें लायफ तशें तांकां व्हडलें आवडूं नाशिल्लें. ही वॉज कायंड ऑफ आयसोलेटेड. कित्याक रक्षा मंत्रालय म्हणजे कोण कित्याक येता, एवरी वन कम्स देर विथ अ वेस्टेड इंट्रस्ट. ही न्यू दॅट, सो ही हॅड केप्ट एवरी वन अवे. In hindsight, maybe we should have visited more often there. So he missed family life, he missed Goa. परत आयलो, पण थंयचे अशें मागीर व्हडलें डिस्कशन आमी चड करूंक ना. ते हांगा बिजी जाले. रोखडेच अनफॉर्च्युनेटली तांकां डायग्नोसीस जाली. आज म्हणजे एक वर्साचो जो काळ आसा त्या काळान कितें फरक जाणवला तुमकां? ना, म्हणजे पर्सनली पर्सनली तसो एक म्हणजे म्हज्या खातीर ह्या हातूंतल्यान येवप आमकां सगळ्यांकूच घरा वॉज अ बीग शॉक आनी बीग डिफिकल्ट पिरियड. कित्याक कोणाकूय व्हडली गजाल आसता शॉकाची, बापूय वचप म्हणजे. म्हजी आवय कॅन्सराक हें जाल्ली आनी हे सेकेंड टायम वी हॅड टू फायट कॅन्सर इन द फॅमिली. एंड देन नोईंग नेचर ऑफ इट वी न्यू कितें जावपाचें आसा. So it was struggle to come out, but because of his teaching only, we could focus on our work and things like that. And slowly, हळूहळू तातूंतल्यान भायर आयला. पण प्रत्येक ह्या वर्सा गजाल करतना तांची याद एक बऱ्या नेटान येता. म्हणजे खंयचोय सण आसलो किंवा कितें बर्थडे आसलो घरान कोणाचो की ती याद येवप. जशे बर्थडे किंवा सण जे असले कार्यावळी तितून आसताले काय कितें? हय, ते इनवॉल्ड आसताले. प्लॅनिंगान बी इनवॉल्व नासताले, तांकां टायम नाशिल्लो. पण ते टायमार सांगिल्ल्या प्रमाणे येताले. आनी हालीं नातवांच्या इव्हेंटान सहभाग करप हो तांकां आवडीचो विशय जालो. एज CM म्हणजे तेन्ना परत जेन्ना आयले म्हणजे कितें आसता, एक ड्रीम एका मनशाची जे सांगू सोदना, केन्ना सांगतात, थोडे सांगना, थोडे आपल्या मदींच दवरतात. म्हाका म्हाज्या गोंया बद्दल हें करपाचें आसा अशें केन्ना तांणी उलोवन दाखयलां काय? ना, तशें खुबशे तांच्यो गजाली तांणी केल्या ताचेर दिसताल्यो. म्हणजे आज गोंयान पळयल्यार खंयचीय स्कीम काड, फॉर एग्जाम्पल जाणटेल्यांक DSSY स्कीम किंवा स्टुडंट्सांक गोवा स्कॉलर स्कीम, तातूंत म्हजो मातसो एक पार्ट आसा. म्हणजे हांव जेन्ना अमेरिकेक गेलो तेन्ना हांवें तांकां सांगलें म्हाका 2-3 कडल्यान एडमिशन मेळ्ळें, पण एका युनिवर्सिटींतल्यान म्हाका फूल स्कॉलरशीप मेळ्ळी. पण हांवें तांकां सांगिल्लें की हांव लोन काडून वचचो ना. जर स्कॉलरशीप मेळ्ळी किंवा रिसर्च एसिस्टंटशीप मेळ्ळी जाल्यार हांव वतलो. सो तशें जालें म्हणून हांव वचपाक पावलो. पण म्हजी ती डिफिकल्टी मनाची की हांवें लोड करप विथ अ लोन, एक लायबिलिटी फॅमिलीचेर, सो ती तांकां तेन्ना कळ्ळी. आनी नॅक्स्ट वर्सा तांणी गोंयच्या भुरग्यां खातीर गोवा स्कॉलर स्कीम काडली. सो तातूंत एक म्हजो कायंड ऑफ सहभाग अननोन एक वांटो आसा. तशेंच हांव परतो आयलो अमेरिकेच्यान ऑलमोस्ट 9 वर्सांनी. तेन्ना सगळे म्हाका विचारताले तूं 9 वर्सां अमेरिकेवरून परतो आयला, तुका हांगा एडजस्ट जालो? हांवें म्हणलो हय, म्हाका परतो येवकूच जाय आशिल्लें. वाजपेयीन सुद्दां आनी कोणाक सल्ले दिवनासतले, पण म्हाका दिल्लो की परतो यो म्हणून. सो इतल्या हातून तूं आयलो? हांवें म्हणलो हय, एडजस्ट जालो. फक्त एक म्हाका प्रॉब्लम जाता, वेर्णा म्हजी फॅक्ट्री आसा, थंयच्यान मेळशे पावपाक अर्द वर लागता. मेळशेच्यान तेन्ना आमी पर्वरी रावताले, पर्वरी पावपाक 1.5 वर लागता. सो तो ट्रॅफीक कुंडी हांवें 2-3दां एक्सप्रेस केले. ते तांकां तेन्ना आयडिया येयली की तो पूल अटल सेतू बांदपाचो. मागीर तातूंतय म्हजो एक इल्लोसो इनविजिबल वांटो आसा.
जो आत्तां सांगता ताणें मागीर एक दीस ब्रेकफास्ट टेबलाचेर कागदाचेर काडून दाखयलो की हे अशें ट्रॅफिक डायवर्ट करप हे सगळे म्हणजे तांकां असले विशय प्रॉब्लेम्स घेवन सोल्युशन काडप स्पेशली टॅक्निकल सोल्युशन लायक हे टॅक्निकल सोल्युशन अशें हांगच्यान ट्रॅफिक वतलें हांगच्यान सगळें डायवर्जन क्रीस क्रॉसींग जाता तें बंद जातलें आनी खरो फायदो तसो पणजेकारांक जाला हाचो कित्याक पणजे भितर येवप म्हणजेच इतलें कश्टदायक आशिल्लें पयलीं हांव जाल्यार डिसेंबरान वचच नाशिल्लो पर्वरी सायडीन कित्याक परते येवपाक प्रॉब्लेम जातालो दनपारा बी इतलें ट्रॅफीक जॅम सो आतां तें सगळें सॉल्व जालां आनी इवन ते परते हांगा येवन आजारी सुद्दां आसतना म्हणजे अमेरिकेच्यान आयले ट्रिटमेंट घेवन आनी हांगा ट्रिटमेंट चालू आसतना एक मेन ध्येय तांचो जालो वॉज दॅट फिनिशींग दॅट ब्रीज एवरी डे नायट ते म्हाका स्पिकर फोनार GSIDC इंजिनियर संदीप सोडणेकर ताका फोन लावन P37 तो सांगतालो मागीर P37 डामर घालून जाला P38 पर्यंत वॉटरप्रुफींग जाला तर P37 T38 म्हाका कळनाशें पण तांणी प्लॅन पळयलो सो तांकां कळटालें खंय पावला सो दॅट वॉज हीज आनी शेवटी हाव इज द जोश बरोबर तो दीस तांकां सारको म्हत्वाचो जावन गेल्लो ते तांणी इवन आजारी आसतना ते तांणी फुलफील केले ताचो एक आनंद आसा मनीस जितको फामाद तितकें ताजें क्रिटिसिजम जाता तांणी पर्रीकर भाईक ऑब्वियसली इतकें जालेलें एज अ सन म्हणजे तुमी पूत आपल्या बापायची कोण तरी क्रिटिसिजम करता आतां ही इज अ पॉलिटिकल फिगर किंवा सोशल फिगर इज अ डिफरंट थिंग पण कशें दिसतालें तुमकां हाव वूड यू रिएक्ट ते तशें इफेक्ट जातालो पण मागीर खंय केन्ना कोणाक कट ऑफ करप हेंय कळपाक लागिल्लें थोडे जाण विथ वेस्टेड इंट्रस्ट अननेसेसरी क्रिटिसायज करताले थोडे जाण इन्फॉर्मेशन नासतना क्रिटिसायज करताले खरें कितें आसा हळू ताची संवय आनी कितें पण मनाक तशें सदांच लागतालें तें केन्नाच वचचें ना एस्पेशली फॉर अस हू हॅव नॉट डेवलप्ड थीक स्कीन इन स्पायट ऑफ माय फादर बींग इन पॉलिटिक्स सो आमकां अशे गजाली खूब लागताल्यो पण आमी कूड हँडल इट इट्स नॉट लायक समथींग पॉलिटिक्सान ते सगळे आय एम नॉट हे की एक्सपेक्ट दॅट इट शूड बी सम हंकी डोरी पॉलिटिक्सान दीस इज एक्सपेक्टेड एंड वी कूड टॉलरेट इट एंड हँडल इट पण अशें न्हय की आमी ज्या दिसा म्हाका ताचो कांयच फरक पडना त्या दीस खंय तरी हांव रॉंग पाथार गेला अशें म्हाकाच दिसतलें एज अ ह्युमन बींग अशें कोण हें करता जाल्यार यू हॅव टू हॅव दॅट टच सो दॅट खंय तरी मनान सदांच दिसतालें अननेसेसरी थोडे क्रिटिसिजम थोडे आउट ऑफ फॉल्स हे मलाफायड इंटेंशन आसा बट वी कूड हँडल इट जशें क्रिटिसिजम तशें तेंचें नांव म्हणजे नांवूय गाजता अशें म्हणूं शकता जेन्ना तुमी अशें पब्लीक लायफान भोंवतात जेन्ना लोक उलयतात भाई असो भाई तसो कशें दिसता ना म्हणजे तांणी जें कितें केलां तें अशें लोकांक आसा दिसता फॉर एग्जाम्पल चड म्हाका ते लोक कितें उलयता तशें बरें दिसता मनाक पण ते आयकून स्वताक व्हांवून न दिवप ही तांणी आमचेर शिकवण घातल्या मेन म्हणजे तांणी गोंयच्या पिडीक खूब कितें दिलां कितलेशेच ब्रीज बांदल्या दीज आर लायक टेंजिबल एसेट्स ऑफ द स्टेट वीच आर देर वीच ही हॅज गिवन पयलीं जायनाशिल्ले 7 वर्सां पयलीं ते येवच्या पयलीं तशें व्हडलें कांय गव्हर्मेंटाक दाखोवपा सारकें ना पण तांणी खूब लायक काणकोणाचो जो आतां बायपास जाला हो नवो ब्रीज जाला हो जुवारीचो सुद्दां चालू करून सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पूश करून चालू करून घेवपाक सो तशें टेंजिबल हे खूब आसा गोंयच्या फुडल्या पिडीक फॉर एग्जाम्पल हो ब्रीज तांणी स्वता फक्त एकदां गेले ते म्हापश्या गेल्ले ते तेन्ना आनी तांणी कांय स्वता यूज करूंक ना नो अटल सेतू तो गोंयची फुडली पिडी यूज करतली म्हाका एक याद येता एक मिनिस्टरान ताका त्या ब्रिजाक तितली आतां डेन्सिटी ना तो ब्रीज जस्टिफाय करपाक अशें सेंटेन्स केल्लें तर हांवें मना म्हटलें तो आजची डेन्सिटी पोवन ब्रीज बांदूंक ना तो मे बी फुडल्या पिळयेच्या वेळार डेन्सिटी कितें जातली हो विचार करून ब्रीज बांदला अशें विचार करपी अनफॉर्च्युनेटली म्हाका दिसता कमी लिडर्स आसा चडशे लोक पॉलिटिक्सान पॉलिटिशन्स आसा लिडर्स खूब कमी जाले गोंयांत लिडर्स जावपाक जाय पॉलिटिशन्स सगळे कडेन कितें करत आसता तें हांवें एक्सप्लेन करपाची गरज परत तुका विचारता हांव उत्पल म्हणजे पर्रीकर हें नांव परत पॉलिटिक्सान केन्ना येतलें ना हांवें परत सांगता आज हांव तें सांगचो ना ह्या शोचेर काही गजाली सांगपाच्यो नासता त्यो हळू कळटा किंवा रायट टायमार लोकांक कळटल्यो सो आनीक विचार सोदता आतां जेन्ना तुवें म्हणलें इतकें आमच्या सगळ्यांक खबर आसा की पर्रीकर बाईन कितें कितें केलां
आयज तेंचें जें रिकॉग्निशन जें आसा म्हणजे तांकां तें मान सन्मान मेळटा आतां, आर यू हॅपी विथ इट थ्रू आउट इंडिया ना तांणी रेकॉग्निशना खातीर कांयच करूंक ना. सो म्हाकाय फरक पडना. रेकॉग्निशन नासल्यारूय जाता आसल्यारूय जाता. म्हाका सॅटिस्फॅक्शन तांणी कितें केलां तें म्हाका खबर आसा एन्ड दॅट इज गूड इनफ. द डे आय वील वॉन्ट रेकॉग्निशन दॅट वील बी द डे इट वील बी समथींग वीच यू वुडंट हॅव लायक्ड. आजचो दीस म्हणजे पुण्यतिथीचो दीस वर्स जालें. आजच्या दिसाक तुमचे कितें म्हणजे मनांतले कितें विचार आसा, कशे विचार आसा? ना आयच्या दिसाक सगळ्या लोकांनी जे आमकां स्नेह दाखयला आनी बरेचशे लोक तांच्या बरोबर वावुरल्या, तांचे केन्ना तरी आयुश्यान तांच्या बरोबर टच आयला आसतलो, कॉन्टेक्ट आयला आसतलो, संबंद आयला आसतलो आनी जांचो संबंदूय येवंक ना. म्हणजे खुबशे लोक गोंयच्या भायले सुद्दां आसा, तांणी सुद्दां जे स्नेह दाखयला ताच्या बद्दल हांव आभार मानता आनी आमकां कायंड ऑफ सपोर्ट फॅमिलीक केला ताचे आभार मानता. आनी इतलेंच न्हय, आजच्या दिसाचेंच न्हय, तांच्या फूल पॉलिटिकल राजकीय कॅरियरान तांच्या बरोबर जे जे लोक वावुरल्या, मागीर खंयच्याय पार्टीचे आसूं, खंयच्याय ऑपोजिशन आसूं किंवा तांच्या बरोबर आसूं, तांचे हांव आभार मानता. आयज मनोहरभाई पर्रीकरांच्या पुण्यतिथीच्या दिसाक उत्पल तुवें आमकां हो वेळ दिलो, म्हणजे वेळ दिवन भाई बद्दल आमच्यो ज्यो यादी जो स्नेह जे आसा ताका तुवें उजाळो दिलो आनी तुजो वेळान वेळ काडून आमकां तो वेळ दिलो म्हणून तुका देव बरें करूं. तशेंच सगळ्यांक देव बरें करूं.